जेजूनु आमच्या महान गुरुनु शिकयले लिसांव एक विशिष्ट शैलीचे. जेजू आपल्या लिसांवांत आपणेंच चिंतिल्ले बरी चिंतूंक, आपणेंच चल्ले बरी चलोवंक, आपणेंच उलयल्ले परी उलोवंक आनी आपणेंच केल्ले परी करूंक शिकयता. आपूण केल्ल्याच्या गी वर्ती कामां आपले शीस करतले म्हणून विश्वास जेजून जुवांवचे सुवार्थेंत उच्चारलो. तरी आज मातेवाचे सुवार्थेंत जेजू आपणे केल्ले परीच आपल्या शिसांक करूंक सांगता. जेजूच्या शिसांक, जेजूच्या पाटलावदारांक दुसरें आदर्श ना आनी नाका. जेजूच ताच्या पाटलावदारांचे महान आदर्श. पयलें सुवार्थेकार जेजून कितें केलें म्हणलें सारांश रितीन सांगता. जेजू शिकयत, बरी खबर परगट करीत लोकां संगी भोवलो. ताणें तांची पिडा शिडा गुण केली, देंवसार दवंडायले, लोकांचेर तो बिरमोत पावलो, तांकां धैर्यान भरच्याक एका खऱ्या गवळ्याची गरज ताका भोगली. शेकी आपल्या शिसांनी कितें करीजे तें जेजू स्पश्ट करता. जेजून केल्ल्याक आनी शिसांनी करीजे जाल्ल्याक शाश्वतीतलोय व्यत्यास दिसना. आपल्याच मिसांवांत आपल्या शिसांकी तो मेळ येता. आपणें कितें सर केलें तेंच करूंक तांकां आदेश दिता आनी अधिकार दिता. अधिकार देंवसार दवंडावंक, गूण करूंक, शिकोवंक आनी इस्रायलाच्या सांडून गेल्ल्यांक एकठांवचे बरे गवळी जावंक. देवाचें राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश जेजूच्याच मिसांव असो. देखून जेजून मिसांवाक धाडटाना शिसांक दुसरें मिसांव ना. जेजूचो संदेश जेजूचोच संदेश, जेजूचींच उतरां जेजूचेंच मिसांव. आमी जेजून आपयलेलीं, आमकांय जेजू आज आपयता आनी ताच्या मिसांवांत वांटेली करता. तें मिसांव वायटाचेर झुजच्या अधिकाराचें, सतानितीच्या प्रवादपणाचें, पवित्र जावचें आनी वावर आनी व्यक्तींक पवित्र करचें. आमचे दिसपडते जिणयेंत कितलो जेजूक भितर घेता आनी ताचे परी करूंक वावुरता तितलो जेजू आमचे मुखांत परगट जाता आनी आमचें ताचें मिसांव वाडटा.